हरे कृष्ण सकळ्यांकय हांग उपस्थित आशिल्ल्या सकड समाज बांधवांक स्वागत सुस्वागत. प्रप्रथम जावन परम देवोत्तम पुरुष श्री कृष्णाले उडगास करताची मागीर आमगेले परंपरागत जावन आयिल्ले सक्कडे गुरुवारी आमगेले उडगास कोन तांगेले आशीर्वाद मागताची हांग उपस्थित आशिल्ले सक्कडे मालगड्याले आशीर्वाद मागताची आयचे आजी सेशन स्टार्ट करूया. भागवत पुराण कोंकणी हे टीमातांनी अरेंज केलेले तसले भक्ती रसामृत सिंधूचे आजी अध्याय 29 ताजे सेशन आमकां घेवचे येतसची माधव शरण दास प्रभुजी हांनी बेंगळुरा दाखोनो हांगेले परिचय तुमकां जावका म्हणून हांनी भागवत पुराण कोंकणी तो तत्तवळी येवन आमकां लायक मस्त लेक्चर्स दिलेले आसा. आनी बेंगळुराचे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि इस्कॉन कुमारस्वामी लेआउटांतू मस्त सेव कोन घेवन आसाची ऑलमोस्ट प्रतिनित्य आणि प्रवचन दिता आसताची कन्नड आरी इंग्लिश आरी आमची गेल्यारी पुरे ऑनलाईन आरी ऑफलाईन आरी पुरे हांगेले बायल अमला भक्ती माताजी हरग्रेस अमला भक्ती माताजी समेत हांकां मस्त सपोर्टिव्ह आसा. आयचे सेशन आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हिस ग्रेस माधव शरण दास प्रभुजी का इन्वाइट करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आयची क्लासाक पुराचन स्वागत. प्रप्रथम जावन हांगा उपस्थित आशिल्ले पुराजनाल भक्ता तांगेले आशीर्वाद निमगीतास. हरे कृष्ण. आयचे टॉपिक भक्ती रसामृत सिंधू चैप्टर 29. हाजी नाव एक्सप्रेशन्स ऑफ लव फॉर कृष्णा. हांव स्क्रीन शेअर करता. दिसतास नवा?
दिसतास म्हणून लेखता सर कोणी रिप्लाय केलेला आहे कशीला स्क्रीन दिसतास वा ना प्रभू स्क्रीन शेअर केला ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತ ಸಜಲರಿ ಏನಿ अनिके दिसताना ओके आता दिसता सर. ಸ್ವಲ್ಪ ओके सो बेसिकली हा चॅप्टर आमगेले कृष्ण प्रेमाचे विंगड विंगड एक्सप्रेशन्स कशे असतात ताजी ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन करता बेसिकली हा हाका व्याभिचार भाव म्हणून सांगताची व्याभिचारी भाव म्हळरी हा एक नमुने भाव उन्माद जावचे सो हाका एक्स्टेटिक लव but with overwhelming ecstatic love म्हणताची actually have very esoteric topic कसालेक म्हळारी आमगेले स्टेज ऑफ साधना भक्तींतू असले इमोशन्स अर्थ कोरून घेवच्याक भारी कष्ट जाल्यार शिला प्रभुपादान सुलभ जावन अर्थ जावचे खातीर हाचे भौतिक स्तरारी कशी ताजी इमोशन्स असता भाव कशे असता म्हणून आमकां फर्स्ट ताजे ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेनेशन्स दिवन कडेरी त्या व्याभिचारी भावाचे एक्सप्लेनेशन्स दिला ताकाची आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ अर्थ करून घेवच्याक प्रयत्न करूयेत ऍक्च्युअली हा पुरा टेक्निकल सब्जेक्ट ज्याला जलतीतले आम्ही त्या सिंप्लिफाईड रीतीरी अर्थ करून घेवच्याक पळया व्याभिचारी भाव तो एक्सप्रेशन्स ऑफ लव फॉर कृष्ण हंतु 33 इमोशन्स असाच एक्चुअली तंतु तीन चॅप्टर अंतु हा एक्सप्लेन करता विवरण करताची 29, 30 आणि 31 बेसिकली ह्या चॅप्टर अंतु आमका 13 इमोशन्स ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन केलाला आसा हांग पळयता आसाच आमी डिसअपॉइंटमेंट म्हळ्यार एक नमुने बेजार जावचे लॅमेंटेशन्स म्हळ्यार शोक व्यक्त करचे ह्युमिलिटी विनम्र भाव आणि गिल्ट म्हळ्यार एक नमुने चुकी जा केला म्हळ्यार भावान येवचे फटीग सुस्तू जावचे आणि इंटॉक्सिकेशन एक पान केल्यारी चड पान केल्यारी त्या भयोची भाव प्राइड म्हळ्यार गर्व येवचे डाउट म्हळ्यार संशय एप्रहेन्शन म्हणताचे म्हाका एक्झॅक्ट कोंकणी वर्ड हाक मेळ्ळी आणि इंटेन्स इमोशन मस्त एक स्ट्रॉंग जाल्यार एक भाव म्हळ्यार गाढ भाव हा मॅडनेस हा एक्चुअली पॉझिटिव्ह सेन्सार सांगता साची पिशीपण म्हणून एक्झॅक्ट सांगचे जायना जाल्यार ते पिशीपण म्हळ्यार नेगेटिव्ह सेन्सार जाता बट हा ट्रान्सेंडेंटल मॅडनेस सो पॉझिटिव्ह सेन्सार एक नमुने पिशीपण सो फॉरगेटफुलनेस म्हळ्यार विसरचे आणि डिसीज म्हळ्यार रोग आयला म्हणके जावचे सो केदना एकलेक हायेस्ट एक्स्टॅटिक सिम्पटम्स म्हळ्यार हे भाव व्यक्त जाता तेदना ह्या विंगड विंगड इमोशन्स सारी तनी तांगेले गुण नडते अथवा तांगेले बिहेवियर्स विंगड विंगड जाता डिवोटीज तांगेले सो नेक्स्ट दोन चॅप्टरांतू वर्लाले असं कन्फ्युजन अथवा डेथ अथवा लेझीनेस इवन आम्ही मटेरियल हाजेर पळयताची इनर्टनेस असल पुरो ह्या टॉपिक हांव मस्त कवर करना कसं लायक म्हळ्यार ह्या नेक्स्ट 2 चॅप्टर्सान कवर जाता सो तकाची शिला प्रभुपादान ह्या ओव्हरवेल्मिंग एक्स्टॅटिक लव हाका व्यभिचार भाव म्हणून सांगिलास हांतू फर्स्ट वन आम्ही पळोवया अक्का डिसअपॉइंटमेंट म्हणून म्हळ्यार बेजार करून घेवचे जाल्यार ह्या पुरो भाव आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल कसन अर्थ करून घेवका म्हळ्यार ह्या पुरो भौतिक जावन आशिल्ले भाव विंगड आणि आध्यात्मिक स्तरांतू जावचे भाव ते टोटली विंगड सो आम्ही अशी अर्थ करून घेवचे न्हय की भौतिक स्तरार आम्ही कशी फिलिंग आमके तशीची आध्यात्मिक स्तरार असता म्हणून नाही बट त्या ऍक्च्युअली तांगेले कृष्णाल बगे आसची त्या प्रेम कितली चड असत म्हळ्यार
ते तांकां उक्केन उक्केन भायर येता आसता. सो केलोपन तांकां ते कंट्रोल करूं जाता आसतना. सो ते भाव तशी भायर पडतना विंगड विंगड इमोशन्स ते भायर पडता. सो ताजे निमित्त हे डीप कृष्ण प्रेमाचे इमोशन्स म्हणून आमी अर्थ करून घेवेत. हे डिसअपॉइंटमेंटाक निर्वेदा म्हणून सांगताची तांतू चारी हे आसता चारी महादुःख म्हणून सांगताची आणि विप्रयोग अथवा ईर्ष्या अथवा सद्विवेक म्हणून 4 टाइप आसता. आता मदर यशोदा आम गोतशील म्हणके कालिया सर्पेंट तो कालियान केदना कृष्णाक धरले तागेले 1000 युद्धांतू तेदना मदर यशोदा तिका एंग्जायटीन तू ती एक्स्ट्रीम एंग्जायटी म्हळ्यार तिका एक नमुने भय जाता आणि कृष्णाक कसकी जाता म्हणून एक नमुने ती बेजार जावचे स्टार्ट जाता. सो असल डीप स्टेट ऑफ भावा ताका डिसअपॉइंटमेंट अथवा निर्वेदा म्हणून सांगताची. एक्चुअली कृष्णान जावन गेनु हे डिसअपॉइंटमेंट करचे म्हणून गे नाही जाल्यार भक्तूची तागेले एक तागेले कृष्ण प्रेमाचे इमोशन्साचे ते चड जावन गेनु ताका ते भाव येता. सो एक्चुअली कृष्ण कसले भाव हाडयता कसले म्हणल्यार ते इंटेन्सिटी ते कसन त्या तीव्रते असता त्या प्रेमाचे तीव्रते त्या डिवोटीजालंतू चोडोच कतिरी ह्या नमुने फीलिंग्स तो हाडयता. ताका जे असले विंगड विंगड लीले कृष्ण करता असता तंतु एक आत पडलेलो म्हणजे यशोदान एक्स्ट्रीम एंग्जायटी फील करचे आणि आम्ही विंगड विंगड आचार्य असता त्यांनी पद्य बरयलेलो आसा भक्ती विनोद ठाकूर आम्ही ऐकून असचे पुरो गोपीनाथ मामा निवेदना सुनो त्या पद आम्ही ऐकलारी तंतु डीप एक नमुने घाड जावन आशिल्ले डिसअपॉइंटमेंट आमकां फील जाता. सो अशीची विंगड विंगड पद असत ते आमगेले डिवोशनल इमोशन्स पुरा म्हळ्यार जागृत करता तशी. आणि हंतु विंगड विंगड टाइप आसा हांव सांगिल म्हणके सद्विवेक म्हणून सद्विवेकांतू एक भक्तू कशी आलोचन करता म्हळ्यार हांव आता भौतिक स्तरांतच जाल्यार मिगेले दैहिक स्तराचे अटॅचमेंट मस्त म्हाका आसा आनिके हांव ह्या बॉडीली अटॅचमेंट भौतिकाचे ह्या देहाचे मोह हातूंतल्यान हांव आनिके भायर येयनी म्हणून न्हू तो बेजार व्यक्त करता कृष्णाक. सो हाका सद्विवेक म्हणून सांगताची. आणि केलो पंत सत्यभामा ती रुक्मिणीक तू कृष्णा तू रुक्मिणीक चड मोग करता म्हणून ती बेजार पावता. सो एक्चुअली हे कृष्णा इज इन द सेंटर म्हळ्यार कृष्णाक सेंटर्ड जावन आसचे निमित्त असल बेजार जावचे ते ट्रान्सेंडेंटल अलौकिक म्हणून आमी अर्थ करून घेवेत. आणि केलो पंत श्रीमती राधाराणी हांग पळयताची श्रीमती राधाराणी फ्रेंडाक सांगता हांव आतां कृष्णाले हे भव्य जावन आशिल्ले कार्यचटवटिके बग्गे म्हाका आयकुचा जाताना ताकाची हांव किवडी जावन आसचे बेटर आणि म्हाका कृष्णाक पळोवच्याक जाताना ताकाची ताजे बदलू हांव कुरुडी जावन आसचे बेटर म्हणून अशी बेजारेन ती उलयता. बट आमी अर्थ करून घेवका हे एक्चुअली आमकां गोत आशिल्लें म्हणजे राधाराणी शी कॅनॉट लिव विदाउट कृष्ण इवन फॉर ए मोमेंट तिगेल अस्तित्व ना अगर कृष्णा विना जाल्यार समेत असल नमुने असल फीलिंग्स इमोशन्स तांणी व्यक्त करताची. सो हाका डिसअपॉइंटमेंट म्हणून सांगताची. नेक्स्ट टाइप इमोशन्स ताका लॅमेंटेशन तो शोक म्हणून सांगताची.
केदाना एक भक्ताक तगेले गोल अथवा गुरी पोच जायनी म्हणून एक भाव येता तेदना हा डीप लॅमेंटेशन शोक भाव तो व्यक्त करता उदाहरण एक डिवोटी कृष्णाक सांगता कृष्णा हा मत मंतार जत्तास मिगेले वॉइस म्हळ्यारी म्हाका घट्टी उलोवचा जायना मिगेल माइंड आतां पुळची म्हणके स्ट्रॉंग ना आनी म्हाका विसर येतास फॉरगेटफुलनेस येतास जाल्यार तू कितली चंद आनी कितली मर्सीफुल आसा म्हळ्यारी तुगेले त्या चंदाय पळोवन गे न्हू म्हाका कृष्णा कॉन्शियसनेसान तू एडवान्स जावच्याक इश्ट आस जाल्यार हात मंतार प्राय आयला हांव कंप्लीट एडवान्स जावच्याक जाय न्ही म्हाका ताकाची म्हाका हा लॅमेंट हा शोक आस की हांव संपूर्ण जावन गेला आनीक शुद्ध जाय न्ही म्हूण गे न्हू अशी एक डिवोटी तो शोक व्यक्त करता सो एक्चुअली ताका कृष्णाल वयरी मस्त प्रेम आसता जाल्यार प्रेम कशी म्हळ्यार प्यूर डिवोटी समेत थिंक करता आसताच की म्हाका कृष्णाल बगे कसने प्रेम प्रीती ना प्रेम ना म्हणून आय हॅव नो लव फॉर कृष्णा तशी प्यूर डिवोटीज थिंक करता आसताची आनी कितले प्रेम आसलो समेत तांगेले कृष्णाल बगे संबंध आनीके गाढ करून घेवच्याक डीप करून घेवच्याक प्यूर डिवोटीज तांणी प्रयत्न करता आसताची सो ताकाची तो डिवोटी इवन तो परफेक्शन पावल्यार समेत तो आलोचन करता की हांव मंतार जाल्लो आनीक हांव संपूर्ण जावन शुद्ध जाय न्ही म्हणून असले प्रेम भाव तांणी एक्सप्रेस करता आनी थर्ड वन ताका ह्युमिलिटी म्हणून सांगता सो ह्युमिलिटी विनम्र भाव आमकां भौतिक स्तरार कशी गोतस जाल्यार ते आध्यात्मिक स्तरार केलो पंता टू मच एक नमुने भय जाल्लारी अथवा कसं की चूकी केला म्हणून एक भावन येता न्हय तेदन तांणी ह्युमिलिटी एक्सप्रेस करताची तो मुचुकुंद म्हणून एकलो राय असता सो तो कसन सांगता म्हळ्यार कृष्णा म्हाका कितली मिगेले आसे बगे हांव आसे निमित्त हांव मस्त सफर जातास जाल्यार एक चांग विशय म्हळ्यार हांव तुगेले पादकमलाचे आश्रय घेतला ताजे निमित्त हांव हे लॅमेंटेशन म्हळ्यार शोक आनी भय आनी हे मृत्यूचे ताजे तुलेन हांव परे आस म्हणून न्हू तो सांगता आसता ताकाची तू म्हाका कंप्लीट प्रोटेक्शन दी म्हणून न्हू सांगता आमी भगवद्गीतेन समेत हे लॅमेंटेशन हाजे बगे पळयताची इच्छा द्वेष सो इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सो हाजे बगे ಕೆಲವು एग्जांपल्स म्हळ्यार ಕೆಲವು जन डिवोटीज देह सोडताची आमी पळयताची कितलीकी पंत तांणी देह सोडताना तांगेले म्हळ्यार मरण जाल्लो देह पळयताना तांगेले ಕೆಲವು जन स्माइलिंग फेस आसता सो ते कसले म्हळ्यार आतां एक कॅट कॅरिंग द किटन अँड कॅट कॅरिंग द रॅट म्हणून सांगताची सो फॉर डिवोटीज कृष्णा तो मृत्यू समयारी तो टेक केअर करता आनी डिवोटीज कृष्णाल आश्रय घेवचे निमित्त मृत्यू समयारी कृष्ण संपूर्ण जावन गे न्हू त्या भक्ताक सहाय करता आसता सो डेथ ऑफ ए डिवोटी इज ग्लोरियस सो त्या पळयताना तशी पळयताना सो इवन आमी भौतिक लोकांतूय आमी पळयताची की कशी इन एवरी सिच्युएशन डिवोटी टेक्स म्हळ्यार शेल्टर ऑफ लॉर्ड आनी आमी भागवतमांतूय पळयताची उत्तरा केदन ती गुरबीण जावन आसता अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र सोडता सो केदन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडता तेदना उत्तरा इमिडिएट कृष्णाक प्रार्थना करता कसन म्हळ्यार कृष्णा म्हाका कसने हे ब्रह्मास्त्र निमित्त जावन हांव ना जाल्यार म्हगेले बेबी म्हळ्यार म्हगेले चरणाक तूं रक्षण कोरका म्हणून ती प्रे करता
सो असले इमोशन्स ते उत्तरान एक्सप्रेस करचे हाका ह्युमिलिटी कॉज बाय फियर म्हळ्यार भया निमित्त त्या विनम्र भाव एक्सप्रेस करचे सो ताका तशी म्हणून शिला प्रभुपाद सांगताची आणि ब्रह्मा ब्रह्मविमोहन लीला आमकां गोतस कशी ताणे कृष्णाची दिग्भ्रम करची खातीर तो हांकां गोपाला तांकां गायक चोरता कडे त्या जाल्ले मागीर कृष्णाल ग्लोरी ताका ब्रह्माक कळाल तेदना तो एक्सप्रेस करता हांव एक इनसिग्निफिकंट जीवात्मा जाल्यार तू अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक तुकाची हांव दिग्भ्रमे करच्या भायर सरलो सो तुगेल एक माया शक्ती तुगेल अंडर आस हांव तशी निमित्त हांव तुगेल शाश्वत जावनशील सेवक म्हणून तो ग्लोरिफाय करता सो त्या एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन्स आसना त्या ताका ह्युमिलिटी कॉज्ड बाय रिपेंटन्स म्हळ्यार ब्रह्माक ऑफेन्स केला अपराध केला म्हणून ताणे कृष्णाक अपराध केला म्हणल्यार एक भाव असता ताजे निमित्त तो त्या विनम्र भाव संपूर्ण विनम्र जत तो कसले म्हळ्यार कृष्णाल ग्रेटनेस ब्रह्माक कळता सो ताकाची त्या ह्युमिलिटी कॉज्ड बाय रिपेंटन्स म्हणून सांगताची आणि अनेक पास टाइम्स 10th कॅन्टोन तू एक पण गोपीस तन्नी नावच्या वत्ताची तन्नी ट्रंगेल ड्रेसेस आणि यमुना हा तीरारी दवर नसताची तेदना कृष्ण त्या ड्रेस काणगेनु रुक्का वयर घालता तेदना गोपी तन्नी निमगिताची कृष्णा तुक पुराजन मोग करताची आम्ही समेत तुक मोग करताची तू अशी कसले करतास तुका आमक शिकत म्हूण गोत नवे तू अशी आमकां तोंदर दिवं नाका आमगेले ड्रेस वापस दी म्हणून तांणी निमगिताची त्या ह्युमिलिटी कॉज्ड ड्यू टू द शायनेस सो शायनेस म्हळ्यार अळशीक जावन घेनु विनम्र भाव बेळसून घेवचे सो अशीची विनम्र भावांतूय मस्त नमुने तीव्र प्रेम तांणी व्यक्त करताची ऑफकोर्स आम्ही असले पास टाइम्स आम्ही भौतिक स्तरार पळोवचे जायना कसले म्हळ्यार कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड आणि आम्ही अर्थ कोण घेवका गोपीज तांणी पुरा कृष्णाल भक्त जावन आसाची सो दीज पास टाइम्स आर ट्रान्ससेंडेंटल सो नेक्स्ट इमोशन्स कसन म्हळ्यार गिल्ट म्हळ्यार कसं की चुकी केल्ले भावान सो राधाराणी केलो पंता कृष्णाल कतिरी ती योगट म्हळ्यार लोणी करच्याक ताक घंटीत आसता सो ती ते मोगान ताक घंटीत आसतना तिगेले ते बँगल्स ते साऊंड करता आसता आणि ती तिक ध्यान म्हळ्यार ध्यास असना की ती कृष्णाल नाव गटी गटी उच्चारण करता अस म्हणून गेलो आणि तशी करता असताना केलो पण ती सडन असत की ओ हांव कृष्णाल नाव जोर जावन सांगता अस आता मिगेले मायन आयकल्यार कसं करचे आता मिगेले सिस्टर इन लॉन आयकल्यार कसन करचे म्हणून न्हू तिका ती अँशियस जाता आणि तिका हांव कसं की चुकी केली की म्हणून एक नमुने भाव येता ताकाची हे एक नमुने चुकी जाल्ल्या म्हणजे एक भाव हाका गिल्ट म्हणून सांगताची आणि केलो पंता राधाराणी कृष्णाल कतिरी गार्लँड करची कतिरी फ्लावर कलेक्ट करू वता फ्लावर कलेक्ट करू गलाल तेदना ती फ्लावर कलेक्ट करता कडेर तिका एक नमुने वीकनेस येवचे स्टार्ट जाता कडेर ती आलोचन करता हांव कृष्णा गार्लँड करचे कोणाक कळल्यार कसन जाता म्हणून सो अशी त्या असल भाव येता न्हय ताका गिल्ट म्हणून सांगताची ऍक्च्युअली हे पुरा पळयतना आम्ही एक विषय हांगा अर्थ करून घेवका कसन म्हळ्यार केन्नाय भक्त जावन आशिल्लो तागेले शुद्ध भक्ती तो केन्नाय सिक्रेट जावन घेवन दवरनासता सो ताका जी शिला प्रभुपादान केन्नाय सांगचे आशिल्ले म्हळ्यार नॅचरली एक भाव
डिवोटी जाले अंग अंतू ಕೆಲಪಂತ एक्सप्रेस जाता दोळे उद्दा येवचकी अथवा त्या हेयर स्टँड्स तसल पुरा बट डिवोटी त्या जनरल पब्लिक त्या एक्सपोज करना आता एक कॅम्फर कर्पूर असणं कर्पूर त्याची स्मेल भारी एक नमुने लायक असता जाल्यार ते कर्पूर आम्ही त्या बॉक्सा भितर दवरल्यारी ताची स्मेल प्रोटेक्ट जावन असता आणि ಸ್ವಲ್ಪ काळा नंतर त्या बॉक्स ओपन केल्यारी त्या भारी एक नमुने आह्लाद आमकां दिता त्या हुंगताना त्यांची कॅम्फर आम्ही भायरी वारेंत दवरल्यारी ते एक्सपोज जावन असल्यारी ताची स्मेल पुरा इवापोरेट जावन वता तशीची सर्विस टू कृष्णा सेवे समेत तशीची आम्ही आम्ही नेम फेम खातीर सर्विस करचे फ्रंट एंडर राबून आमकां सर्विस करका आणि आमगेल सर्विस एडवर्टाइज करचे हांव कितली सर्विस करता अशी केल्यार ते कॅम्फर एक्सपोज टू एअर जाल्यार आम्ही कशी सर्विस करका म्हळ्यार कोणाक नोटीस जावच्या कनच that is like camphor inside the box बरे कृष्णाक वत असता कितली सर्विस कितली मिनियल सर्विस करता सो फ्रंट एंडरी सिंपल डिवोटीशी दिसता तशी सो that service such a service has lot of sweetness म्हळ्यार माधुर्य त्या सर्विसेस असता त्यांची नेम एंड फेम एडवर्टाइज करून सर्विस केल्यारी इट लूजेस इट्स सर्विस लूजेस इट्स स्वीटनेस सो ह्या आम्ही करेक्ट जावन अर्थ करून घेऊ सो तशीची अनेक इन्सिडेंटांतू राधाराणी एक नाईट कृष्णा लोटू स्पेंड करून असता तेदना ती कितली वीक जाता म्हळ्यार कृष्ण ती कुकोळची कतेरी आपडता तेदना तिका मस्त अळशी करता आणि शी फील्स गिल्ट की हांव कसन की चूक केला कृष्णा लोटू रात्री स्पेंड करून गेनु म्हणून तसल भाव येता सो दॅट इज ऑल्सो एक भाव ऑफ गिल्ट असल मस्त पास टाइम्स असाची गिल्टाच बगे नेक्स्ट इमोशन पळय त्या फटीग म्हणून सो शिला प्रभुपाद सांगताची भौतिक स्तरारी केदन फटीग येता हे आमकां चड अर्थ करून घेवचे कशें ना फटीग म्हळ्यार कसं नाही म्हणून चड आमी चमकून गेल्यारी अथवा ಕೆಲವು ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ केल्यारी ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಮೈಥುನ್ಯ ಆಗಾರ so after sexual activity one feels too much fatigue एकलो fatigue feel करता ताजे निमित्त कसा जाता एकले एक डिझीनेस येवच्या पुरो हूम येवच्या पुरो अथवा तागेले लिम्स आणि ऍक्टिव्हिटी करना शेसच्या पुरो ताका नीद काडका जावच्या पुरो यॉर्निंग करून असल भावाने भौतिक स्तरार येता जाल्यार तसलेची आध्यात्मिक स्तरारी दामोदर लीला जतन आम्ही पळयताची की कृष्ण त्या मंकळ तांका लोणी दिताना यशोदा ती स्टिक घेऊन गेनु कृष्णाक चेस करता कृष्ण धांवता तेदन यशोदा ताक धरची कतिरी तीवय धांवता फास्ट जाल्यार सुमार वेळ धावली मागीर तिका फटीग जाता तिका सुस्तू जाता तिगेले केस पुरा हरडता तिका हूम येवचे स्टार्ट जाता सो ताकाची त्या भाव ताका तो फटीग म्हणून सांगताची मस्त वर्किंग टू मच म्हळ्यार टू मच वर्क केल्यारी सो आध्यात्मिक स्तरार समेत हायर लेवल्स समेत असल इमोशन्स अथवा असल ऍक्टिव्हिटी असता ताकाची एकलो डिवोटी तो सांगता कसन म्हळ्यार आम्ही समेत देवस्थानांत मस्त सेवे करता आसताची सो तंतू आम्ही सेवे करताना आमगेल एक पर्स्पिरेशन म्हळ्यार हुमेचे एक ड्रॉप समेत टेम्पलाचे फ्लोरा वयरी पडले म्हण जाल्यार आमगेले अस्तित्व सार्थक जाल्ले म्हणून सो आम्ही तितली डेडिकेटेडली आम्ही सेवे करका म्हणून तो भक्त सांगता आसता आणि अनेक पास टाइमांतू आम्ही पळयताची की कव्हर्ड बॉयज गोपास्तांनी फेस्टिवल्स आणि जाता असताना त्यांनी मस्त डान्स करताची नृत्य करताची
त्या नृत्य करताना तांगेल गार्लँड फुल्ला गार्लँड तेकडे मूव जाता आणि तशी त्यांनी डान्स कोण तांका हू मेवचे स्टार्ट जाता आणि ते सुस्तू जावचे स्टार्ट जाता. सो आणि हे वृंदावन लिहिलेंतू आणि चैतन्य लिहिलेंतू समेत आम्ही पळयता कैशी चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन करताना कितली जन तागेल फॉलोवर्स कंटिन्युअसली हवर्स टुगेदर त्यांनी डान्स करत आशिल्ली तेदन तांकां सुस्तू केलो पण लास्टाक सुस्तू फटीग जाता. सो दीज आर द इमोशन्स म्हळ्यार फटीग हाका असल भाव समेत असता. आणि रासलीलान समेत गोपीज त्यांनी कृष्णा लोटू डान्स करताची मस्त काळ त्यांनी डान्स करता आसताची जलरी तांकां डान्स कोरून जाल मागीर फटीग जाता. तेदना कृष्णू तागेले लोटस हँड तो मोगान आणि तांकां त्या पर्सिलर तेदना दे विल फील द म्हळ्यार एक्सटेसी तांकां त्या भावोन्माद जाता आणि तांकां त्या फटीग पुरा गल्ला म्हणके फील जाता. सो अशल पास्ट टाइम समेत आम्ही मस्त भागवतमान तांणी एक्सप्लेनेशन्स फटीग. सो नेक्स्ट इमोशन्स ओके रिपीट जाले इंटॉक्सिकेशन त्या मिस जाल म्हाका. सो इंटॉक्सिकेशन म्हळ्यार चड पान कोरून न्हू एकलेक तागेले कंट्रोल चुकता. आता भौतिक स्तरार आमकां मद्यपान केलेल्या व्यक्तीक आमी मस्जना पळोवन आसच्या पुरो कशी तांणी बिहेव करताची म्हणून. जाल्यार आध्यात्मिक स्तरार बलरामू केलो पण चड हनी पिता जेनू तेदना ताका तोवय इंटॉक्सिकेटेड. दिस इज ट्रान्सेंडेंटल इंटॉक्सिकेशन. तेदन तो कसन सांगता म्हळ्यार मुये कनी सांगता मुये तुम्ही कसल्ले थंय नेला भितर अडगून बेसलींची भायर याची म्हूण अशें उलयता आसता. आणि इंद्राक सांगता इंद्रा पळत हांव भूमी ध्वंस करता आणि कृष्ण म्हाका कसने सांगना म्हूण अशी तो बलरामू उलयता आसता. तेदना हे पुरा कसलेक म्हळ्यार चड हनी पिवन तो ट्रान्सेंडेंटल इंटॉक्सिकेशन जावन बलराम अशी उलयता आसता. सो अनेक स्तर हंतू श्रीमती राधाराणी कृष्णाक केदन पळयता तेदना ती इंटॉक्सिकेटेड जाता. सो तिका कृष्णाल कितली चंदाय आसता म्हळ्यार ती दिग्भ्रमे जाता ती. आणि कृष्णाक पळोवन तिका समोरची स्ट्रेट चमकुचा जायना ती वालवता चमकता आसता. आणि कसन अर्थ नतील पुरा उलयता आसता गोपीजा लोटू. तेदन गोपीस तांगेल मध्ये उलोवन घेताची पळय ही श्रीमती राधाराणी तिका कृष्णाक पळोवन कितली ती तिका पिशी ह्या जाला म्हळ्यार ती कसकसन की उलयता आस आणि तिका समज चमकुच्या समेत जातना वालवून चमकत आसती आणि केलो पण नुता हासता आसती. असल पुरा इमोशन्स ती सांगता आसता. तिका दिग्भ्रमे जाला म्हणून अशी गोपीस तांणी उलोवन घेताची. सो हे इमोशन्स कॉज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन. नेक्स्ट प्राइड. प्राइड म्हळ्यार एक नमुने गर्व. सो हे गर्व कशी म्हळ्यार बिल्वमंगल ठाकूर तो राधाराणी बग्गे ताका कितले हे आशिल्ले म्हळ्यार सो she is the most beautiful woman in the creation, Srimati Radharani. So feeling proud about her. आणि इवन रासलीला जाता असताना एक पंत राधाराणी ती रासलीला सोडता आणि रासलीला सोडून ती वता. तेदना कृष्ण राधाराणी रासलीला सोडला म्हणून कृष्ण 6 कोटी गोपीस अदर गोपीज तांकां सोडता. सोडून राधाराणी खंय गेल्ली म्हणून पळोवच्या वता. सो ह्या इन्स्टन्सारी राधाराणी सखी येवन कृष्णाक सांगता कृष्णा तू एक गोपील कतिरी कितली जन 6 कोटी अदर गोपीजांक तू सोडतास फॉर हुम फॉर द मोस्ट ब्युटिफुल गोपी कोण ती श्रीमती राधाराणी. सो तिका त्या श्रीमती राधाराणी बग्गे तितली प्राइड येता म्हळ्यार हो पळय श्रीमती राधाराणी पोझिशन कसन जस्ट फॉर वन गोपी
Krishna is leaving 6.4 crores of gopis, but other gopis are also most beautiful. चलरी ह्या एक गोपी राधाराणी कतिरी पुरा गोपीजंग सोडतास सो त्या प्राइड ती फील करता ताकाची त्या ट्रान्सेंडेंटल प्राइड आणि इवन ब्रह्मा सांगता तुगेल डिवोटीज तांकां कितली प्राइड असतं म्हळ्यार ट्रान्सेंडेंटल प्राइड नमे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति सो तांकां कितली प्राइड असतं म्हळ्यार कोणी येवो डिमन्स येवो कोणी येवो nobody do anything harm कसले म्हळ्यार कृष्ण तांगेलो आसा म्हणून ताका ट्रान्सेंडेंटल प्राइड म्हणून सांगता कशी एक चरळू अन्नालोट असताना सिंह येवो कसने येवो ताका एक धैर्य असतं की मिगेल आन म्हाका रक्षण करता म्हणून तशीची डिवोटीज ऑफ कृष्ण तांकां त्या प्राइड असतं की कृष्ण अवश्य रक्षिबे कृष्णा म्हणून सो हा ट्रान्सेंडेंटल प्राइड एक्झाम्पल सो नेक्स्ट इमोशन तका डाउट म्हणून सो संशय कशी संशय कशी ह्या भाव येता म्हळ्यार आता ब्रह्मा विमोहन लिहिलेंत आमी पळयताच ब्रह्मान कृष्णाक दिग्भ्रमे करची कतिरी त्या वासरू गाय आणि गोपाल पुरा जनाक ताण चोरले जाल्यार तो चोर नु व्हरताना ताणी कृष्णातुल्यान चोरला निमित्त ताका हे डाऊट हे भाव तागेल्यांत मॅनिफेस्ट जाता कसं लेख म्हळ्यार तो ताका चारी माते असता चतुर्मुखी ब्रह्मा ह्या चारी हांतू दोन दोनी दोळ म्हळ्यार 8 दोळ्यांतूय तो पळयत की खंय कृष्णाक कळता म्हणून सो हा भाव कसं मॅनिफेस्ट जाता ताका सो त्या संशय तो डाऊट म्हणून सांगताची आणि इवन इंद्रान केदारना वृंदावन डेस्ट्रॉय करची खातीर गोवर्धन लीला आमगोत असता ताणें डेस्ट्रॉय करचे ट्राय केला तेदन समेत ताणें कृष्णाक डेस्ट्रॉय करचे ट्राय केले ताजे निमित्त तो इंद्रा तो बिकम्स डार्क ताका संशय येता खंय हांव चुकी केले म्हणून सो तसल भाव येवचे ताका संशय तो डाऊट म्हणून सांगता आता एक भारी चंद पास टाइम आसा तुमकां गोतशा पुरो एक हरिदास म्हणून एक शिला प्रभुपादाले डिसायपल आसा तो एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो चोर तो चोर जावन आसता ताका बॅक टू गॉड हेड मॅगझीन मेळता तेदन त्या बॅक गॉड मॅगझिनांतू शिला प्रभुपादाल फोटो असता तंतू तो पळयत की शिला प्रभुपादान गोल्डन वॉच ताण घालून घेतला ताकाच तो हरिदास प्रभुजी तो आलोचन करता की हांव आतां ह्या शिला प्रभुपादा कशी तरी मीट जावका आनी हे गोल्डन वॉच तागेला तुला हांव चोरी कोरका म्हूण सो ताकाची तो मुंबईक वता शिला प्रभुपादाक भेटी जावच्याक थंय वचून घेवन भक्ता तांकां निमगीता खंय शिला प्रभुपाद म्हणून तांणी सांगताची शिला प्रभुपादान येवचे स्वल्प दीस जाता म्हणून तो थंय त्या देवस्थानांत राबून ताका विंगड सेवे आनी दिताची तो सेवे करता आनी शिला प्रभुपादान येवची टाइम जाता शिला प्रभुपाद येताची आनी ताका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कोर नासताची सो हो विंगड रीती प्लॅन करून आसता कशी चोरची त्या वॉच म्हणून जाल्यार त्या फर्स्ट मिटिंगांतू बिफोर म्हळ्यार हरिदास कुड स्पीक म्हळ्यार ताणें उलोवचे फुडेची शिला प्रभुपाद त्या वॉच काडून घेवन ताका दिव दिताची आनी सांगताची तुका जावका आशिल्लें न्हय तूं घे दवन घे म्हणून तेदन ताका एक नमुने कसं नमुने एक फिलींग जाता म्हळ्यार तो तागेलेची इंटेन्शना ಬಗ್ಗೆ संशय करचे स्टार्ट करता डाउटिंग अबाउट हिज ओन इंटेंशन हांव कशी ह्या कोरका सो व्हॉट इज माय इंटेंशन हांव चर्ची खातीर आयला बट शिला प्रभुपाद म्हाका मर्सीफुली वॉच तोची काण दिता असल भाव ते ताका संशय सांगताची आणि नेक्स्ट हाका अप्रहेन्शन हाका एक्झॅक्ट वर्ड म्हाका मेळ्ळी अप्रहेन्शन कशी म्हळ्यार एक लाइटनिंग मारता तेदन एक नमुने बॉडी इंटू
एक नमुने फिलिंग्स तक्कानी एम्प्रहेन्शन्स म्हणून सांगताची अथवा सडन एक फेरोशियस एनिमल्स अथवा सडन एक दिवोड पळयला तदंत फीलिंग्स तक एप्रहेन्शन म्हणून सांगताची सो केदारना रेस्लर्स मथुरा तांणी हॅक मथुराचे रेस्लर्स आणि कृष्णाक मल्लयुद्ध धवर नासताची तेदना मथुरांत मस्त जन भक्ता तांकां असले फीलिंग्स की रेस्लर्स तितले ओडोड आसाची कृष्ण सनु अस्मु म्हणून आणि केदन तक्का मॅड एलिफेंट्स एदुर हाडताची तेदन समेत तांकां सेम भाव येता आणि अनेक इन्स्टन्स अनेक लिहिले म्हळ्यार श्रीमद भागवतांतू बुल डीमन येताना गोपी जातांनी कृष्णाल टुवर्ड्स धांवची खातीर धांवच्या वताना तांणी तमाल ट्री पळोवन घेवन तमाल ट्री समेत डार्किश आसता सो तमाल ट्रीक वचून घेवन पटोवन घेवन धरताची कृष्णाक पटोवन धरला म्हणके सो ह्या आनी एप्रहेन्शन म्हण घेवन सांगताची आणि मदर यशोदा ती कशी आलोचन करता म्हळ्यार कृष्णाक हांव मस्त केअरफुली हांव वॉच कोरता नाहीतलो तो ताका हा कसने डेंजर जावच्या पुरो म्हणून असल फिलिंग्स येवचे अथवा ते जॅकल्स कुगलाल तेदना कृष्णा कसने जावच्या पुरो म्हणून फेरोशियस एनिमल जॅकल्स फॉक्स टाइप तशी तांणी कुगताना कृष्णा कसने डेंजर जावच्या पुरो म्हणून तांणी कृष्णा तांनीक फीलिंग्स जावन घेवन कृष्णाक आश्रय घेवचे असल इमोशन्स त्या एप्रहेन्शन म्हणून घेवन सांगताचे नेक्स्ट टाइप ऑफ इमोशनाक इंटेन्स इमोशन म्हणून घेवन सांगताची गाढ जावन आशिल्ले भाव अथवा डीप डीप आनी इंटेन्स इमोशन तीव्र जावन आशिल्ले भाव केदना सकणीची कृष्ण गाय चोरच्या वता यशोदा माता ती कृष्णाक राखता असता सांजे आणि केदना गाय चोरून घेवन कृष्ण वापस येता तेदना कृष्णाक पळोवन यशोदेक तिगेल देहांतू तितले मिल्क प्रोड्यूस जाता म्हळ्यार दूध प्रोड्यूस जाता ते आउट ऑफ लव सो प्रेमा निमित्त तितली दूध प्रोड्यूस जाता सो असल इमोशन्स इंटेन्स इमोशन्स त्या पुरा आणि इवन आम्ही पळयताची वाइफ्स ऑफ ब्राह्मणास तांगेले बायल तांणी कृष्ण बलरामांगा लागीं आसताची म्हणताना तांणी तांगेले पुराची काम सोडून घेवन तितली तीव्र भावांत तांणी कृष्ण बलरामाक पळोवचे खातीर धांवन वताची सो कृष्णास प्रेझेन्स आसा म्हणून घेवन सो त्या समेत इंटेन्स इमोशन आणि अनेक पास्ट टाइम्स म्हळ्यार पूतनान केदना तिक कृष्ण मारता तिगेले दूध सक करता ताजे नंतर रगत समेत सक करून केदन मारता तिका तेदना तिगेले निज रूप ती दाखयता 12 माइल्स 12 माइल दीग आशिल्लो देह त्या पळोवन घेवन यशोदा मातेक एक नमुने ते इमोशन्स फील जात की तिगेल गात्र तितले व्हड आसा आणि कृष्ण ते इतले सान जावन घेवन तिगेल देहा वयर बेसला सो तिका यशोदा मातेक कळना की हांव लेफ्ट साइड वचून घेवन ताका उखळका की राइट साइड वचून घेवन कृष्णा उखळका की ती कळना सो असल भाव केदन ती व्यक्त करता इंटेन्स इमोशन्स भारी म्हळ्यार त्या एक नमुने तीव्र जावन आशिल्ले भाव त्या टायमार तांणी व्यक्त करता आसताची भक्ता जावन आशिल्ले आणि अनेक इंटेन्शन म्हळ्यार तृणावर्त इन्स्टन्स सो कशी तो सायक्लोन जावन घेवन कृष्णाक वयर 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 व्हरताना हांगा पुरो बारी इमोशन्स जावन आसता गोवर्धन लिलेन समेत आमी पळयताची कशी कवहर्ड बॉयस गोपास तांणी रेनफॉल जाता आसता तांकां तीव्र जावन रेनफॉल जाता आसता आनी तांणी कोल्ड फील करता आसताची बट त्या सिच्युएशन्सार तांणी कंप्लीट कृष्णाले शेल्टर घेताची सो असल सिच्युएशन्स आणि असं आणि अनेक हा म्हळ्यार कंसाने कृष्णाक मथुराक आपयला तेदना थंय मथुरांत मस्त जन लेडीज कोण आसताची स्त्री तांणी कृष्णा कितली मोग करता आसताची म्हळ्यार तांणी कृष्णाक सांगताची तू हांगा तुला बेगी वस कसलेक म्हळ्यार
तू इतली सान अस हांगाचे असचे हा हस्ती हा पुरा मस्त मस्त होड तांनी तुका मान ह्या करताची सो तकाची तू हंग मत यू जस्ट इमिडिएटली लीव द प्लेस कृष्णा म्हणून त्यांनी सांगताची. आणि अनेक सिच्युएशन अंतू कृष्णा किडनॅपिंग रुक्मिणी असल ह्या सिच्युएशन्स अंतू कृष्णान केदन रुक्मिणी किडनॅप करता तेदना डिमोनिया किंग्स पुरा त्यांनी सांगताची कृष्णाक दॅट लस्टी बॉय कृष्णा ताणे ह्या रुक्मिणीक घेऊन गेला आता आमगेल स्ट्रेंथ कितली स्ट्रॉंग अस की आम्ही ताका डिफीट करका म्हणून सो ह्या पुरा त्यांनी ह्या भाव कसं एक्सप्रेस करताची त्यात इंटेन्स इमोशन फिलिंग्स त्यांनी एक्सप्रेस करता असताची. सो ह्या पुरा इमोशन्स ह्या करताना आम्ही अर्थ कोण घेऊयात की कृष्णा इज ए पर्सन आचार्य त्यांनी सांगताची कृष्णा इज ए पर्सन ही इज नॉट इम्पर्सनल. ह्या पुराची भाव भक्तांनी व्यक्त करचे त्या कृष्णा तो देव परमपुरुष ब्रह्मज्योती वटू नाही. सो ह्या पॉइंट आचार्य त्यांनी क्लिअर जाऊन सांगतात की ह्या पॉइंट आम्ही अर्थ करून घेऊ का कृष्णा इज ए पर्सन अँड एव्हरी डिवोटी हॅज ए पर्सनल रिलेशनशिप. सो दिस पॉइंट आम्ही करेक्ट जाऊन अर्थ करून घेऊ का. सो नेक्स्ट इमोशन हक्का मॅडनेस म्हणून सांगताची. सो मॅडनेस हा फर्स्ट सांगेल म्हणजे मॅडनेस नेगेटिव्ह सेन्सर नाही कसं लाईक म्हणा आम्ही भौतिक लोकांतो पिस्से तंग पळवच दॅट्स अ नेगेटिव्ह सेन्स कसं कसं की करता असतं चला ह्या पॉझिटिव्ह सेन्स आहे की कितली मोग असतं म्हळारी तनका ह्या एक्सटर्नल सिच्युएशन्स बाह्य जाऊन आशिल्ल्या सन्निवेश तांका त्याची परिगणन असताना उदाहरण एक पंत श्रीमती राधाराणी ती आलोचन करता व कृष्णाक लोणी करता म्हणून ती चर्निंग करतास लोणी घंटुचक जलरी त्या पोटान तू योगट असताना जलरी ती चर्निंग करता असता. सो कृष्ण थंय येता तो पळयता अरे राधाराणी कसन करतास पोटान तू योगट ना ती चर्निंग करतास तिका हांव दूध हाडता म्हणून तो कसा करता तो वचून घेनू गायेक बदलाक बुलाक कसं म्हणतात कोंकणीन सो बुलाक तो मिल्किंग को वता. सो ससल पास्ट टाइम्स जावचे एक्स्ट्रीम इमोशन्स मग तांक परिगणन ना म्हळ्यारी बाह्य तांणी ते राधाल आणि कृष्णाल ते प्रेम कितली डीप जावन आसता म्हळ्यारी तांकां एक्सटर्नल सिच्युएशन्स परिगणने आसना. अनेकाची एक्झाम्पल म्हळ्यारी विदुराल वाईफ महाभारतांत आमी पळयताची केदना कृष्ण दुर्योधनाल रिजेक्ट करून घेवन विदुराल घरा वता विदुराल घरा घालाल तेदना तिका कितली प्रेम येता म्हळ्यारी विदुराल भायले कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ती केळे सॉल काढता केळे उडोन घेनो केळे सॉल कृष्णाक दितात. सो दिस इज लाईक म्हणत मॅडनेस म्हळ्यारी कोणीची समज मेंटली इक्विलिब्रियम असल्यारी तांणी केन्ना तशें करनाची केळे काणू दिताची जाल्यार हे एक्सटेसी कितले आसा म्हळ्यार कृष्णा पळोवन घेनू तीक उडगास ना की हांव केळे उडयता आसा केळे सॉल कृष्णाक दितास म्हणून. सो त्या तितली भाव आशिल्ली निमित्त कृष्ण केळे सॉल समेत तो खाता. सो दिस इज मॅडनेस. आणि अनेक सेम सिच्युएशन कालिया तो फुल यमुना वाटर तो पॉइजन कोर नसता तेदना यशोदा माता ती गोस इन्सेन म्हळ्यार तिका कितले एंग्जायटी जत म्हळ्यार ती वचून घेवन पुरा रुखाक आनी प्रे करू स्टार्ट करता आणि सांगता विथ फोल्डेड हँड करून घेवन तुम्ही म्हाका सांगाची खंयची हर्ब्स हांव आतां कृष्णाक दिवं का की त्या पॉइजन वॉटराची इफेक्ट पुरा वचून मिगेल कृष्णाक कसने जायना तशी तुम्ही कोरका म्हणून ती रुखाक प्रार्थना करता ती. सो असल आणि इमोशन्स इट्स कॉल्ड मॅडनेस.
अथवा आम्ही पळयताच की गोपी सर्चिंग फॉर कृष्णा. सो रासलीला जतन सडन गोपी कृष्ण माय जावन असता खैकी वचून असता. तो तांणी गोपीचा तांणी कृष्णाक सोदिताची खैज मेळ गलारी कृष्ण मेळना. तेदना तांणी तांकां गोतास की कृष्णा इज एवरीवेअर. as Paramatma is present in each and every atom. प्रत्येक अणु परमाणू कृष्ण उपस्थित अस म्हणून तांकां गोत असता. ताका तांणी कसं करताची आसून वसून येणं बंबल बीस म्हळ्यार दुंबी आणि रुखाला वचून आणि लता म्हळ्यार फूल हाजे बळ्ळी हक्कनी वचून गेनु कृष्ण कೈ अस म्हण गेनु तांणी निम उलयता आसतची. सो हा पुरा ट्रान्सेंडेंटल मॅडनेस अशी. सो नेक्स्ट इमोशन्स म्हळ्यार फॉरगेटफुलनेस. सो केदन कृष्णन वृंदावन सोडलाले आनी तो मथुरा गेल्लो तेदना राधाराणी ती उलयतान केलो पण सपरेशनान तिगेले तोंडातल्यान फोम्स येता आसता. फोम्स म्हळ्यार आमकां गोत फोम्स. सो आणि केलो पंत ती हात उबरता आसता आणि केलो पंत नेलारी रोलिंग ऑन द ग्राउंड हाका अपस्मरा म्हणून सांगताची. डीप कसं विप्रलंब भावा अंतू डीप फीलिंग्स ऑफ सपरेशन म्हणून सांगताची. आणि त्या रोलिंग करताना टमल्च्युअस साऊंड करचे अथवा केलो पंत नुतची कसने साऊंड करनाशी निदोन असचे. हक्क पुरा अपस्मरा म्हणून सांगताची. कसं लेक म्हळ्यार तांणी तांगेले बॉडी फॉरगेट जावन असता. फॉरगेटफुलनेस ऑफ एंटायर एक्झिस्टन्स त्या विसरून असताची कंप्लीट. कसं लेक म्हळ्यार कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ तितली डीप लव ऑफ सपरेशन तांणी फील करता आसताची. सो अनेक म्हळ्यार कंसान केदना कृष्णान केदन कंसाक मान काडले तेदना एकलो डीमन असता तो कितली रेजियस आणि तो कितली तो एक नमुने फ्युरियस जाता. तागेले तोंडातल्यान फोम येवचे स्टार्ट जाता आणि तक कृष्णाक कशी हांव मान काडता म्हणून त्या नमुने भाव येता. तेदन तो कंप्लीटली ताका तो विसरून असता. हाका कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस म्हणून सांगता. इवन जरासंधा ताका कितली कोप येता म्हळ्यार कंसाले बायल तांणी विधवे जल्लीची म्हणून ताका कोप येता. सो असले भाव कसंते सो फॉरगेटफुलनेस एक नेगेटिव्ह हाजवेरी. आणि चैतन्य महाप्रभूले आम्ही पळयताची कशी गंभीरांतू तो अंत्यलीनांतू कशी तो तागेले इमोशन्स मॅनिफेस्ट करता म्हणून गेनु तो वचून गेनु तागेले मात्ते वचून गेनु रॉक पत्राक धाडायता तेतून ताका ब्लिडिंग जाता. सो ह्या पुरा फॉरगेटफुलनेस तू करचे. तांगेले भाव उन्माद कितले असत म्हळ्यार ते कंप्लीटली फॉरगेट. सो तितली इंटेन्स भाव असता. सो दिस इज फॉरगेटफुलनेस त्या भाव. नेक्स्ट ह्या चॅप्टराचे लास्ट भाव म्हळ्यार डिसीज. केदना कृष्णान वृंदावन सोडले तेदना पुराजन ते व्रजवासी तांकां चारी नमुनेचे सिम्पटम्स तांकां येता आशिल्ले. एक जावन गेनु तांकां ताप आयला म्हणके जावचे फिवरिश बॉडी. कडेई केलो जन नुतची ग्राउंडा अंतू निदोन असचे कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आलोचन करताची. अथवा केलो जन तांकां इवन मूव कोरू समेत जायना. अथवा केलो जन ब्रीदिंग हेविली. सो अशी जाता आसता. सो ह्या पुराची बिकॉज ऑफ लव इन सपरेशन विप्रलंब भाव. सो बिकॉज ऑफ विप्रलंब भाव ताजे निमित्त तांकां तांगेल्यांतू दे एक्झिबिट डिसीज्ड कंडिशन. सो अक्का डिसीज म्हणून गेनु सांगताची. इवन कुरुक्षेत्रांतू केदारनाथ रथयात्रा पास्ट टाइम आमी पळयताची गोपीज तांणी 100+ इयर्स ऑफ सपरेशन नंतर कृष्णाक पळयताना दे बिकम स्टंड म्हळ्यार तांकां तांगेल बॉडी मूव जायना. लाइक डिसीज्ड पीपल तांच्या बॉडी तांगेल फंक्शन करना. कृष्णाक पळयला तर
असलनी भाव कसन व्यक्त जाता त्या डिसीज्ड भाव आणि ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ ಜತ್ಮಳ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಕ್ ಮೀಟ್ ಜಾವ್ ಕಮಣಿ ಭಾರಿ ಆಶೆ असता जरा तिगेला एल्डर्स तन्नी तिका वच्चा सोणाची कृष्णा मीट जावच्या सोणाची तिका घरान तू आज तेदन कसं जाता तिका तिगेल बॉडी हीट जावच्या स्टार्ट जाता ताप येता तिगेले इमोशन्स कितले हाई जावन असत म्हणा ती ताप फिवरिश बॉडी जाता तेदन तिगेले अदर गोपीज असिस्टन्स गोपीस आणि कदनी कसन करताची तिका एक बेड्डा वैरी नित्कोरुसून घेनु चंदन लायताची कॅम्फर जास्मिन अशी पुरा लावून घेनु तिका तिगेल बॉडी कूल करच्याक पळयताची सो अशी आम्ही आजी 13 भाव आम्ही कव्हर केला आस सो ऍक्च्युली हांव सांगेल म्हणजे हा पुरा मस्त एसेटोरिक भाव सो बीइंग इन अनर्थ निवृत्ती स्टेज आम्ही हाजी ಬಗ್ಗೆ मस्त रियलाइज्ड वेरी साक्षात्कार वेरी आम्ही एक्सप्लेन करूक जायना ऑफकोर्स थिअरेटिकली एक्सप्लेन करूयेत कसं लायक म्हळ्यार ह्या भाव आणि सो अधो श्रद्धा तथा साधु संघ तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ती जन्मगिरी निष्ठा रुची आसक्ती भाव प्रेम आणि प्रेम अंत समेत 10 स्टेजेस so being in anartha nivritti stage I have to admit kasamalari my inability to explain such topics so but magele jaltitle प्रयत्न केला तुमगेले पुरा आशीर्वादान जलतितले सांगच्याक प्रयत्न केला सो अंतु कसनेची चूकी कसने असल्यारी क्षमापण कोरका आणि कसनेची करेक्शन्स असल्यारी हंग मस्त सिनियर डिवोटीज आणि असताची कसने करेक्शन्स असल्यारी करेक्शन्स कोरका सो तुमको मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कसने प्रश्न अथवा कसने करेक्शन्स अथवा सजेशन्स असल्यारी सांगेत मग तुम मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त भारी भारी लायक कोण मस्त चंद कोण सांगिल असं तुम्ही एक्सप्लेन करताना पुरे डोळे एदरा येत असले सीन्स पुरे तशी त्या नमुने लायक कोण एक्सप्लेन केला आणि ताक समजावून लायक तुम्ही प्रेझेंटेशन दिला मस्त चित्र पुरे घालून आमका मस्त सुलभ झालं तुकोन घेवच्याक कोणाक कसं नाही प्रश्न असला री अनम्यूट कोण निमगी याची ना जाला री चॅट बॉक्स घालाची प्रभुजी म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो ते प्राईड अंतो त्या कॅटेगरीन तो ते बिल्वमंगल ठाकूरान कसकी मंचस ना ते कसं ना ते एक पार्ट तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं म्हाका मात्या वचन की तुम्ही एक्सप्लेन करनी कुड गसता ते प्राईड अंत असता असं हरे कृष्णा मोस्टली प्रभुजी स्टक झालं दिसता नेटवर्क डाऊन दिसता आता जॉईन जावच्या पुरांची पळयता